आमी ही स्टोरी जी केल्ली ती एका भुरग्या आतां जे भुरगे आमी सुसायड करतात खंयच्याय कारणाक लागून जावं आनी खूब भुरगे अशे व्यसना कडेन हें जाता आनी आवय बापायन कितें म्हटलें जाल्यार सुसायड करूंक जाता त्या खातीर त्या विशयाक घेवन आमी ही स्टोरी केल्ली आनी हितूंतसून म्हाका खूब अनुभव येयलो. ही म्हाजी फस्टूच स्टोरी आनी फस्टूच अनुभव हो जो हांवें केल्लो तो आनी ह्या स्टोरीसून म्हाका खूब कितें कळ्ळां. जेन्ना म्हाका प्रकाश म्हणून पळयता त्या स्टोरींतलो तेन्ना म्हाका म्हाजें खंयच्या खंय दिसता की हांव अशें सुद्दां करूं शकता, हांव चिंतूं शकता अशें करपाक सुद्दां. तुजो विशय कितें सोऱ्यारसून कोण भुरगो? ना थोडे व्यसनाच्या आहारी वयतात, थोडे परत आवय बापायन जर तांकां कितें म्हटलें किंवा तेजे गर्लफ्रेंड आसता तें ताका कितें म्हणटा तर ते सुसायड करूंक जावतात. पण आपल्याक कोण पळयना म्हणून सुसायड करूंक जावतात, आपल्याचें कोण कॅरूच घेयना म्हणून सुसायड करूंक जातात हो विशय आसलो. तुका स्वताक कितें दिसता सुसायड करपाक कारणूच आसूंक जाय काय जिवान कांयच सक्सेसफूल जायना म्हणून तुका वाज येवन जीव दिवंक सोदता? खरो म्हटल्यार लायफान जीव दिवपाचो न्हू. ही लायफ आमची कितें ब्युटिफूल आहा आनी आमकां ती जगपाक दिल्या देवान. अशी आतां आवय बापूय आमकां इतलें शिकयता, इतलो कश्ट करून शिकयता आनी ते जर आमी पळयनासतना जर जीव दिवंक गेलो जाल्यार तेंच्या कश्टाचें कितेंच फळ येवचें ना न्हू. त्या खातीर आमी जीव दिवपाचो न्हू. पूण तुज्या जिवानान जगपाचीच इच्छा ना तूं कितें करतलो? तशें थोड्यांचें आसता, थोड्यांचें नासता. जिवनान इच्छा अशी म्हणजे आपूण तयार करपाची आसता. खंयच्याय हितूर पार्टिसिपेट जालो, खंयच्या हितूर आपलें खंय हें आहा म्हणजे आवडटा ते फिल्डान गेलो आनी थंय जर आपूण मन लावन जर काम केलें जाल्यार कोणाची अशी जीवन जगपाची इच्छा अशी ना अशी कोणाचीच नसता. फक्त जेन्ना आमी ती आपल्या मना भितर तयार करता आनी म्हणून खंयचोय भुरगो सुसायड करूंक गावता. पूण प्रत्येक पावलार तूं जें कितें करूंक सोदता तें साध्य जायना जाल्यार तूं कितें करता? प्रॅक्टीस करीत रावंकूच जाय आनी ते ट्राय केलें तरीच आमकां तें फळ मेळटलें न्हू. नाल्यार आमी एकदां केलें आनी तें जर जावंक ना म्हणून आमी सुसायड करूंक घातल्यार ते कितें उपयोग ना न्हू ते हेचो. कित्याक तें आमी मनान ठरयलेलें आसता कितें आमी हें करतलेच म्हणून. हय. न्ही पूण चल एक नोकरी गेली तुजी, दुसरी नोकरी दुसऱ्या कंपनी एक वेळ बरी मेळटली किंवा त्या लेवलाची जर एक कोणाचें लव अफेअर आसा ते चली सोडून गेलें फॉर सम रिजन ताच्या नंतर कितें तुका तेंच चेडूं अशें मेळटलें दुसरें? ना तें तशें जर आमी म्हटलें जाल्यार तशें कितें नसता न्हू. आमकां जर तेंच चेडूं मेळोंक जाय म्हणून आमी जर धांवले तर आमी तें चेडूं आमकां गावच शकना. तेन्ना तूं तुजे इमोशन्स कशें कंट्रोल करतलो? तेन्ना तूं त्या भुरग्या बद्दल कितें चिंतता? तेन्ना आपूण फक्त इतलेंच चिंतपाचें की आपले एक चली सोडून गेली न्हू, आपल्याक दुसरी मेळटली पण आपलें जें लायफ आहा तितूर आमी खूब ध्येय आमचे मनान चिंतलां तें आमकां केन्नाय गाठूंक जाय आनी आमच्या आवय बापायचीं सुद्दां सपनां पूर्ण करूंक जाय आनी त्या खातीर आमी फुडें वचोंक जाय. एक चली मेळ्ळी, एक चली गेली म्हणून आमी कितें हें करून म्हणजे टेंशन घेवन बसपाचें ना. दुसरी आपल्याक मेळोंक शकता. परत कितले अशें जगान कितले चलयो आहा जे आपल्याक फुडें मेळोंक शकता. एक चली गेली म्हणून कितें हें धरपाचेंच ना न्हू. कोणें चिंतिल्लें जीण इतली वेगळी आसतली म्हूण. केन्ना केन्ना फाटीं पळयलें काय हांसपाक येता. एक टायमाचो हांव आनी आतांचो हांव. तो वेळ हांव अशें करूं शकतालो कितें इंग्लिशेन काणयेची सुरवात करीत आसतना वन्स अपॉन अ टायम दे लिव्ड अशी कशी तरी करता. म्हजी काणी तशीच सुरू करी. वन्स अपॉन अ टायम दे लिव्ड अ मॅन नेम्ड प्रकाश इन अ स्मॉल विलेज ऑफ फुडली काणी तुमीच पळया. आवडपा सारकी ना, थोडी बरी, म्हज्या आयुश्या सारकी. हांव वताली. एक मिनिट प्रकाश, सध्या कॉलेजी वचून भायर सरता जाल्यार अटेंडन्स कमी म्हणून लेटरां कशी मागतात घरा? लेटर? म्हाका कांयच खबर ना. कांयच खबर ना? कॉलेजीक धड गेल्यार खबर आसतली ना? कितें बरें शिकल्यार वचाचें दिसत. शिकूंक सोदल्यार सगळ्यांक जमता पूण जाका शिकपाचेंच ना ते तुज्या भशेन फालतू कारणां दितात. आई कारणां फालतू ना? तुमी म्हाका कित्याक समजून घेयनात? कंटाळो येता म्हाका त्या सुवातीचो. अशें दिसता ते थंय सगळ्या पोपटांक शिकयतात. तांचो मालक जसो तांकां सांगता तशें ते एक शब्द ना चुकता उलोवन दाखयतात. म्हाका हें कांयच नाका. लेक्चर सायन्स एग्जाम घुसमट्टा हांवें सगळें. कांयच नाका म्हाका हें. या आनी बस हांगा मातसो टर्न जा. हे पळय प्रकाश, जिणेंत कितें तरी जावंक जाय जाल्यार म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय अशें म्हणचें पडटा आनी अशें करपी जिखतात. हांव वता बंद कर तुजें लेक्चर. आयक तरी. प्रकाश, आज खूब दीस जाली कॉलेजान. घरा कडेन लेटर पावला. 75% अटेंडन्स ताका लागून नाही गो.
राग जर उलट दाखवलो तर दुसऱ्यांच्या मनात फक्त तिरस्कारच निर्माण जाता आणि कित्याक जाणां दुसऱ्यांच्या मनात आपल्याबद्दल तिरस्कार निर्माण करून घेवपाचो हे पळय प्रकाश असं तुवाड्याने उलोवं नाका म्हाका तें आवडना म्हाकाय आवडना इंटरवलाक जगभरात एक चल्या बरोबर हसत खेळत आसता ते सो वॉट दे आर माय फ्रेंड म्हजें आयुश्य फक्त म्हजें आसता ताचेर कोणाय सामको घाललेलो म्हाका आवडना मागीर विचारता कित्याक तूं जायलें म्हजे कडेन हय आयिल्ले विचारपाक एका इश्टाक ताचें सिगरेट ओडपाचें कारण तरी कितें तो इतलो कित्याक तरी बदललो कारण काय मागीर आयकता ताचो कोणूच ना ताका दिसता कोण तरी आपलो आसता जो ताचो आसता जाचो ताचेर हक्क आसता जाणे तेजे आयकले की आयकत रावचें दिसता आणि तो चुकत न्ही जाल्यार ही शूड बी आन्सरेबल टू हर हे पळय प्रकाश ते विचार न्ही सपनांनीच बरे दिसतात खऱ्या आयुश्यांत प्रॅक्टिकल आसपण फायद्याचें थारता जालें तर हांव वता म्हाका लेक्चर आसा So says Hamlet, to be or not to be, that's the question. So Prakash, yes, tell me who is Hamlet? This Hamlet was. Yes, come on, answer. This Hamlet is. Get out of my class. So sorry, miss. Please leave. Sorry, miss. I said just get out. हे प्रकाश आमची कॉलेज जेवढच्या एकांकिकेपर्यंत भाग घेता असा मरे तू एकांकिका आणि हांव आयुश्याचे नाटककार म्हणजे माय लायफ हॅज रिसेल्फ बिकम अ ड्रामा अणकार करेन असेल जावे इतली इंग्लिश कळला म्हाका पूण तूं स्कुलान नाटकांनी पाठ करतालो मरे पयलीं भाग घेतालो आतां नाटकाच करता नांव बरो मरे तुजें तर नॉट इंटरेस्टेड चल बाय गेलो सर हांव नाटक आशिल्लो विचार जाय विचार घेता हांव आसा ना फरक कोणाक पडटा कित्याक पडचो माय लायफ इज एंटायरली मायन हांव म्हाका जाय तसो नाका तेन्ना सोदत अजून कसो येवंक नाका ह्यो वेळ जावंक गेलो इतलो वेळ केन्नाच जायना आज कितें जालें देव जाण बरें वायट जावंक ना तुम्ही अजून पुस्तक वाचत काय बसल्या म्हाका हांगा हुस्को जाता मातसो तरी हुस्को करा भुरगो अजून येवंक ना प्रकाश होय घरा येवपाचो रे धर्मशाळा समजले ही एक मिनिट प्रकाश भिंती वाडा उलयना हांव तुजे कडेन उलयता कोणा खातीर जोडता हो इतको पयसो कोणा खातीर अशें रागार हाडयता कोणा खातीर ऑफिसान वयता रे म्हजे खातीर काय तुज्या आवय खातीर रे तुम्ही मातशे शांत जाय तुम्ही मातशे बसा पळया भुरगो आहा तो अजून एक मिनिट रावा हो भुरगो हेचे दोळे तांबडे आहात पळय तूं हो भुरगो भुरग्याच्या नाका तोंडांतल्यान असो सिगरेटीचो वास येना भुरग्याच्या तोंडाक अशे सोऱ्याचे घाणी मारना आणि हो तुजो भुरगो प्रकाश तू पिऊन आयला बाबा कितें सांगता रे बरें केलें बेस्ट आम्ही संस्कार करपाक सारकी नालायक खाल्ल्या त्याचो पुरावो घेवन आयला तू प्लीज स्टॉप इट म्हजी लायफ ही हांव म्हाका जाय तसो जगतलो तुमकां हांवें कितलें सांगल्या डोंट यू डेअर स्पीक टू मी लायक दिस वे प्रकाश कितें उलोव नाका तुजी लायफ तुजी आसा ओके फायन देन तुका जर आमची गरज ना जाल्यार आमकां सुद्दां तुजी गरज ना तुजी लायफ तूं जगपाक समर्थ आसा कोण आसा आपलो तुजे खातीर हांव एकटो केदी वाट वाटेर काटेर जावचें ना इट्स टू डिफिकल्ट
म्हाका जाय तितलो जावं जगतलो म्हज्या मर्जीचो हांव म्हणून नाका तेन्ना ही जीण सोपून उडयतलो आय फिनिश इट when I want as I want आणि तो वेळ हो आसा आय हॅव टू फिनिश इट ह्या चक्रव्यूहाक म्हाका तोडूंक जाय हांव तोडटलो आय हॉट टू डू इट दिस इज द रायट मोमेंट in fact I should I will. So the moral of the story is मागीर सांगता धवे घाला म्हणून सर्गान बीन पावलो अशें समजू नाका वेळ लागलो पण कितें कळूंक जाय तें कळ्ळेंच सर्ग नरक सगळें हांगाच खूश रावल्यार लायफ इज हेवन दुख्खी रावल्यार इट इज वर्स दॅन हांव एकटो आशिल्लो दुख्खी आशिल्लो म्हूण दिसतालें जीवन हें नरक आहे पूण त्या दिसा खूब बेगीन कळ्ळें आय वॉज एलायव मरणांतल्यान परतून आयिल्लो हांव एंड देर आय हॅड माय पेरंट्स सिटींग बिसायड मी म्हजे खातीर रडपी म्हजे खातीर जगपी एंड देर वॉज प्रिया ज्याच्या दोळ्यांतली अबोल दुख्खां म्हाका खूब कितें सांगताली आय कुडंट कॅप्चर एवरीथींग बट ऑफकोर्स देर वॉज दीस हाव कॅन यू एवर थिंक अबाउट दीस थंय म्हजे इश्ट आशिल्ले ते शिक्षक आशिल्ले अरे हेच तर खरें म्हजें खरें जग म्हाका दिसनाशिल्लें पूण वेळार दिसलें मागीर कितें देर वॉज नो एंड टू ऑफकोर्स लायफ जॉय हॅप्पीनेस सेलिब्रेशन हांव शिकलो पुस्तकांतल्यानूय आनी जिवनांतल्यानूय पुस्तकांतले शब्दांनी शिकयले जिवनांतल्या अर्थांनी अर्थ प्रेमाचो अर्थ भावनेचो अर्थ ममतेचो अर्थ मायेचो पूण एक म्हजे सारकेंच सगळ्यां बरोबर जातलें अशें ना लायफ खूब थोड्या जाणांकूच हो दुसरो चान्स दिता आय वॉज अ लक्की वन तुमकांय म्हाजे सारकेंच चान्स मेळटलो अशें कितें ना सो एन्जॉय लायफ इज ब्युटिफूल इट इज हाव यू टेक इट लायफ इज वॉट यू मेक इट Let's go drifting through the trees. Let's go sailing on the sea. Let's go dancing on the juke joint floor. Leave our troubles all behind. Have a party so easily forgotten. The most important thing, melody in the moonlight. And a song that lasts forever keeps on getting better all the time. Life is beautiful, life is wondrous. Every star above is shining just for us. Life is beautiful on a stormy night somewhere in Well, I hope you enjoyed the 2 short films. We will bring you some more short films over the next couple of weeks. Till then, keep watching Prudent Media.